मोगाळ तियात्र पडलेलो. हांव पास्कोल देचिकाले. तुमी सगळे गोंयभर लोक जाणात की हांवें म्हजो नवो तियात्र रिलीज केला गुंडाराज. गुंडाराजाचे ऑलरेडी आमचे 7 शो जाले. आख्खे गोंयभर आमी गाजयले आनी मडगांव आमचे ऑलरेडी 2 शो जाले. सो आतां तिसरो शो तुमकां पळोवंक मेळटा मडगांवच्या पाय तियात्रीस हॉलान फाल्यां 22 तारीख जुलयाचे सांजेच्या 3:30 वरार हो शो जातलो पाय तियात्रीस हॉल हातून. मोगाच्यान हो तियात्र हांवें बरयला तो जावन आसा गोंया वयर. गोंया जे वायट काडटा हिल कटींग, फिल्ड फिलींग, आमचे दर्या लेक सगळे काबार कोता हाचे तियात्र बरोवन हांवें आमचे गोंयचे खोडेगांव एक्टिविस्ट जसो शंकर पळजी, एंटनी डिसिल्वा, बाय उशा नायक हांकां ह्या पालकार हाडल्या अँड फ्रॉम रियल लायफ आय ब्रॉट देम टू रियल लायफ ऑन द स्टेज. आनी तांकां तुमच्या फुड्यान हांवें दवरल्या तांच्या जिवितांत कितें जाता पळय तें दाखोवंक. मोगाच्यानी हो तियात्र हांवें सारको म्हज्या गोंयच्या पासून मोगान बरयला आनी तुमच्या फुड्यान हाडला. कित्याक आमचें गोंय आतां काबार जाता. आवर गोवा इज गेटींग फिनिश अँड टुडे द गोवा इज लिटल रिमेनिंग ऑल बिकॉज ऑफ दीस एक्टिविस्ट. हे एक्टिविस्ट ग्रावंडार झगडटात म्हणून तांकां आमचो सरकार गोंयचो सरकार भियेता आनी ताका लागून ते आख्खे गोंय काबार करूंक वचना. पूण एक्टिविस्टांक लागून आमचें गोंय थोडे भोव उरलेलें आहा. मोगाच्यान हो शो आमचो सारको गाजला. आख्खे गोंयभर गाजला. तातूंत आसात आमचे जायते सिनियर तियात्रिस्ट तशेंच सिंगर म्हणनाका एडविन डिकॉस्टा, जुजे मास्कारान म्हणनाका एंटनी देनुवे, बाजिलियो, तशेंच म्हजे खोडेगांव एक्टर जावन जुस्तियानो जावं आगुस्तीन, बाब डॅनी म्हणनाका तशेंच बाय सारा, रेशल, स्कायला, कॉमेडियन सिजल, कॉमेडियन पॉबरी, कॉमेडियन लिनो, ही तुमकां आख्खे तियात्रान गुंतून वतली आनी हो तियात्र सारको हिट केला तांच्यांनी. मोगाच्यान जायते लोक धांवून येतात हो शो पळोवपाक आनी हो शो तांकां इतलो लायक जाला म्हूण तेंच्यांनी आमकां फेसबूक, इंस्टाग्राम नाजाल्यार आमचे वॉट्सॅपाचेर मॅसेज घालून हो तियात्र आमचो उखलून दवरला. सो मोगाच्यान मागता तुमी हो शो येवन पळयात. फाल्यां टुमॉरो 22 तारीख जुलयाचे 22 जुलय 3:30 PM पाय तियात्रीस हॉल मारगांव. तिकेटी विक्रेक आसा दामू लागीं. थोड्योच भोव तिकेटी उरल्या. मागता तुमी वचून तिकेटी काडून पळोवचो म्हजो ओजनादीक तियात्र गुंडाराज. व्हडली व्हडली दुयेंसां आमची देव कुराक कोत्ता एकेच रातीन. आमच्या त्या कोरण्याचो सगल्याच्या मरणाचो मुस्लिम सगळे मोगान आसले. मोगराक लागून बायले मुरी सातां गोंयांक घुसले. वसले वास्को आमच्या देवाक तासले
गौतम कांतारावर ते गाठी गोंया येऊन मुद्र्याच्या कुस्तात पोचले अरे को कोण रे सर तागेले चली देव अपाई ओ आदवनाथाची चेड कोण मंत्री शांताराम कसो आसा आणि आयज अकस्मात हम काय बरो वाचलो मरे मडगाचा चेडा काय बरो वाचलो पिऊच जाणा आणि तुमच्या घराचे कोणी हे खूप काळा खूप घालून गेला पडतो दादा तुझं जीवन संपत पोचपोच झालाय तरी पण तुझ्या आंदोलनात आयलाय अनुस्पा तुझ्या दोघी दिवस जाऊन असलं छोडा बघायची त्या दोघी रंगाचे माग पुढचं बोली आम्ही रावचेना सरचना कालूस बाप भियो नाका आम्ही सगळे गोंयचे एक्टिव्हिस्ट तुझ्या वांगडा आसा जो मेरेन तुका न्याय मेळना तो मेरेन आम्ही तुझ्या वांगडा रावतले कांय भियो नाका आयज आम्ही गोंय आमच्या स्थिती वेचन कितलो बरो आमकां तो कोत्तालो होय दादा कोणता आमचो भाव जायला कोणी आमकां राखतालो नाव म्हजे अमरेश कामती यात्रा नाचता हांव फामाद जाला मी मेगरी करून गोंयचे साबार गांव ज्युपिटर घेवन भोंवता वास्को पेडणे पासून जावं पेट्रोल मारून केला म्हजे पडो माल दिसांव इलेक्ट्रीक बायके म्हणून फोर्स कोता आंटी आंटी तांटी आपल्या पायचे नाव वयर काढून सोदात पावून तातुया नियाव थोड्या पुताची कोट बघून दिवाक बसले फुगासाव पाय दोरजी जाल्यार पोतये कोणे मारले तू सळटालो तांचे देखून पिस्टलाचे फार मारून ताका तिगाय गो मारून गेले तो फादर नर्सरी सामान गेलो कालूस उरला तो फकत तू मंत्री शांताराम तू मोठ्या दुकानीक वाडयला का तुम्ही मंत्री आमच्या सारख्या ऍक्टिव्हिस्टांचेर जोडतात कित्याक तुमकां नाका जाल्यार करून हॅलो कोण डॉक्टर 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 साहेब किती झाले किती फादर मेरेज किती फादर फादर किती झालं बाबा, ब्रदर बाबा, ब्रदर बाबा. किती झालं किती आता झालं पैसा किती झाला बाबा किती झाला किती टाकाचा उलय ते ब्रदर बाबा किती झाला